welcome to Prudent News. Now look at the headlines. Reshuffling of portfolios within this month. Ministers to get additional third portfolio. Underperforming ministers may be dropped. Vishnu Wagh to head ESG. Goans don't deserve mining package. Let's make optimum use of Daboli first, then think of Mopa, says Digvijay Singh in an exclusive interview. Shripad Naik comes down heavily on the union government over the Uttarakhand flood tragedy. Blames union government over its inefficiency in rescue operations. Midday meal in Mallikarjun school food poisoning case had E. coli. FDA report to be forwarded to Kankan police. And I'm focusing on my career at Real Madrid, says Cristiano Ronaldo. Manchester United links cool off as the Portuguese winger claims Real are the best team. And now the news in detail. Chief Minister Manohar Parrikar has hinted at cabinet reshuffle. He will be taking performance review of the ministers. Ministers will get third portfolio before the end of this month. He was speaking exclusively to Prudent. He did not deny possibility of dropping some of the underperforming ministers. He also clarified that disgruntled Vishnu Wagh
नैसर्गिक कॅलॅमिटी म्हणतात तेका, नॅचरल कॅलॅमिटी. दुर्दैवान एदी मोठी हानी फारशी जावन आशिल्ली आणि ती सगळी थंयची परिस्थिती पळयल्यानंतर प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य की ह्या हातूंतल्यान ज्यो फॅमिली आज बरबाद जाला तांकां परत एकदां उबाळपाचें काम आनी जे मनीस गेल्यात त्या संदर्भात आमी कांय करूं शकनात. परंतु बचाव कार्य जर इल्लेशें बेगीन हें केल्लें, केंद्र सरकारान जर खरोखरच थंय बरें लक्ष घातलेलें जाल्यार इतली मनुश्य हानी तरी जावची नाशिल्ली. केंद्र सरकार आमी जेन्ना खंय तरी भायल्या राष्ट्रांत जेन्ना प्रकोप जाता, प्रलय जाता तेन्ना आमी निश्चितपणे मदत करतात. ही सगळी परिस्थिती थंयची पळयल्या नंतर आमचें डिझास्टर मॅनेजमेंट हो झिरो आसा हें सिद्ध जालें. हांव केंद्र सरकाराचेर आरोप करता की अशा सगळ्या परिस्थितीन जर आमचे कडेन लोकांक हें करपाची तयारी जर ना, वाचोवपाची तयारी ना, जाल्यार इंटरनॅशनल रिलीफ स्क्वॉड आसा. परदेशाचे म्हणजे सगळे राष्ट्रांचे प्रत्येका कडेन आसा आनी बरें आसा, क्वीक. अशा सगळ्या परिस्थितीन जर तुमचे कडेन जायनाशिल्लें जाल्यार अशे तरेचे हांकां तुमी इंटरनॅशनल रिलीफ स्क्वॉड कित्याक मागयले ना, हो म्हजो केंद्र सरकारा कडेन प्रस्न आसा. कारण परिस्थिती आणिबाणीची. उदकामुळे रस्ते जाले, उदकामुळे खंय तरी हेवटे तेवटे पूल सगळे गेले, रस्ते गेले. ह्या परिस्थितीन बेगिना बेगीन सगळ्या देशाची मदत आमी मागूंक आशिल्ली. आमी जशी लोकांक करतात त्या पद्दतीन मागूंक जाय. परंतु सरकारान जाणून बुजून दुर्लक्ष केलां असो सरकारचो म्हजो सरकाराचेर आरोप आसा. नेते कितें करतात ह्या हाजे कडेन सुद्दां खंय तरी राजकारण तुमी सगळ्यांनी पळयलां. कोण पयलीं येयलो ताका हाडयलो, कोण मागीर येयलो, मागीर अजाप दिसता. ह्या हातूंतल्यान मागीर ह्या परिस्थितीचेर राजकारण कुशीन धरून सगळ्यो गोश्टी करूं नयो. पण हें सुद्दां राजकारण हें काँग्रेस सरकार करता, एक बरोबर दुखद गोश्ट आसा. निश्क्रियतेमुळे आनी बळी चड गेले. कारण पयलीं आंकडो कितें तरी 49, मागीर 150 जाला, 200 जाला. पण अजुनूय लोक थंय बेपत्ता आसा. मागीर बेपत्त्याक जिवंत आसपाचें शक्यता ना. जर रिलीफ म्हळ्यार आमी तांकां जेवण दिवंक शकले ना, योग्य पद्दतीन तांकां कितें तरी पुरोवंक शकले ना, तांकां थंयच्यान पुलार भायर काडूंक शकले ना. कारण आमचे कडेन तशी कांय मशिनरीच नाशिल्ली न्ही. आनी आसतना तिचो आमी उपयोग करूं ना. म्हणून सरकाराक कित्याक लागून केंद्र सरकारान हे फॉरेन स्क्वॉड जे मदत आमकां भायर मेळटा अशे तरेचे क्वीक हें करपी स्क्वॉड्स आसात, रिलीफ दिवपी, तांकां आपयले ना. ती आपयलें जाल्यार कमीत कमी मनुश्यानी तरी अर्दी तरी मनुश्य हानी जाल्या ती आमी टाळूंक शकताले. Goa State Pollution Control Board terminated 11 staff members on Wednesday. They were terminated by the board for irregularities in selection process. The inquiry was conducted by former Joint Secretary of Personnel Department D.M. Borkar. 4 scientific assistants, 5 senior laboratory assistants and 2 junior laboratory assistants are terminated. Let's take a short break. Stay tuned.